VIP अंक सुरक्षा आणि सुविधा वेळार मेळटा, पूण शेतकऱ्यांक भरपाई खातीर कितले दीस थांबचे? ओमकार हत्तीन आपल्या पिकाचे व्हड प्रमाणात लुकसाण केल्ल्याचो आरोप जाल्या उपरांत पेडण्यातले शेतकार अजूनय लुकसाण भरपाई मेळपाची वाट पळयतात. नूतनीकरण केल्ल्या पत्रादेवी स्मारकाच्या उक्तावणा खातीर प्रशासन व्हड प्रमाणात वेवस्था करीत आसात. VIP लोकां खातीर सुरक्षा आनी सुविधा सयत आसतना परिणाम जाल्ल्या शेतकारांचे म्हणणे आसा की तांचे हुस्के अजूनय लक्षांत येवपाची वाट पळयतात. VIP वेवस्थेचो विचार करतना प्रशासन बेगोबेग कित्याक जाप दिवं शकतात असो प्रश्न शेतकार शशिकांत महाले हांणी केला. पूण पिकाचे लुकसाण जाल्ल्यान पीडित शेतकार अजूनय अर्थीक मदतीचो वाट पळयतात. बेगोबेग लुकसाण भरपाई, तांच्या पिकाचे संरक्षण दिवचे आनी रानवटी जनावरां कडल्यान आनीक लुकसाण जावचे न्हय ह्या खातीर कायमस्वरुपी उपाय येवजण करचे अशी मागणी शेतकारांनी केला. ते म्हणतात की VIP कार्यावळीची वेवस्था करतना प्रशासन शेतकारांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर जितकी निवड दाखोवंक जाय तितलीच निवड प्रशासनाक दाखोवंक जाय. काल म्हणजे राती हे तुका दिसतले थंय फोटो हेच्या तुझ्या मिडिया मार्फत हे राती जे काय नुकसान केले जे ओंकार हत्ती म्हणून ही आता पहिली फावट न्हू, ही सांगपाचे म्हणजे ही तिसरी फावट जाली हा आणि हेचेर गांभीर्यान घेवंक ना प्रशासनान, अजून हेचेर ना. प्रशासन सुस्त आहा आणि सगळी ही पेडणे तालुक्याची टोटल जी यंत्रणा आहा ही फेल जाल्ली आहा ह्या माध्यमांसून मी सांगतो. आणि जे लोकप्रतिनिधी सुद्धा हय जे आहात जे निवडून दिल्ले ते टोटली फेल जाल्ले आहात आणि ह्या माध्यमान सांगतो तो फेल कित्याक जालो तेचो बंदोबस्त करपाक तांकां जावंक ना, आज मेरेन उपाय योजना जावंक ना म्हणून म्हणटा. आणि हे निष्क्रिय लोक जाल्ले आहात ह्या माध्यमांसून सांगते. कित्याक म्हाका आयज दुखला, कित्याक ही जी मेहनत आहा सरकार एके वाटेन सांगता उत्पन्न करा, ह्या करा, ता करा. आमी हय पोटाक गाड मारून उत्पन्न केल्ला आसा. हे आयज 4-4, 5-5 वर्साचे कवाते हे आयज हे आणि हे परत एक सांगता टोटली फेल. पेडणे तालुक्यातले निष्क्रिय हे सगळी यंत्रणा ही प्रतिनिधी सकट. दुसरो भाग फाल्यां आता ह्या हुतात्मा स्मारक बरी गजाल सरकारान बऱ्यापैकी हो एक हे केल्लो आहा थंय. कित्याक जेव्हा एंट्रन्स जातलो महाराष्ट्रासून तेन्ना एक तेचे कडेन टुरिस्ट स्पॉट म्हणून आमी बघू शकता. आणि जेंच्यांनी थंय जे आत्मे म्हणजे जे आसत म्हणजे आता ज्यांच्यांनी थंय रगात शेणयला तेंचो एक उगडास सरकारान बऱ्यापैकी केलो. फाल्यां संरक्षण मंत्री येता, त्याच्या संरक्षणा खातीर हय हायवेक आयज 2 दीस जाले मी स्वता बघतय JCB येतात, रस्तो साफ करतात, झाडां लायतात आणि काय करतात. आणि वन ऑफ द टॉप सेक्युरिटी झेड सेक्युरिटी तेका आहा आयज. आणि आमचं संरक्षण कोण करतलो ह्या हत्तीपासून तर आमकां हेंच्यांनी उत्तर दिवचा. त्याचा संरक्षण करतले करा, आमचे ना म्हणू ना, कारण आमच्या देशाचो संरक्षण मंत्री. पण आमचे संरक्षण खंय आहा हेचेर म्हाजो हे आसा आयज खंय काय आसा आमचे खातीर सेक्युरिटी खंय आहा काय हे असाच चलतला हेच्या फुडें काय हे ह्या मान्य करतले आमी निष्क्रिय म्हणून हे म्हाका दिसता हे आपणच ठरयल्ला आसा हेचेर. आणि म्हाका काय ओमकार काल राती येयला कळोंक ना केन्ना राती कितल्यांक येयला तो उगव्याच्यान ते शशिकांत महाले तेचे ते लॉस केले तेचे कवा ते माड कितें उडयले आणि सकयल हातल्यान हांगा येयला क्रॉस करून आणि हांगा दर्शन घेवन तेंचे भाट आसा थंयच्यान भाटात येयलो स्टार्ट केले थंयच्यानच केळी उडोवपाक स्टार्ट केले. म्हाका दिसता अरावंड 20-25 तरी केळी तेचे उडयले. परतून खोपळी उडयले 1-2-3 आणि हे आता लागतले आले 2 वर्सां हे वर्सा लागतले आले 2 कवाते अशे 1-2 कवाते व्हडले उडयले. हे येता येता थोडे लुकसाण करून वयता आणि बेनिफीट कितेंच ना. आणि हो परतून येत आसा हेची सरकारान कितें ते दखल घेवची. काय आमकां अशेंच शेतकऱ्यांनी अशेंच मरचे मेहनत घेवची आणि तेंची लॉस जावचे तांकां लॉस जायना. ते एसीत बसान ते स्टेटमेंट दितात, ऑफिसर आहात ते हांगा येवन धमकी दितात. तेंचे फक्त धमकी आमी एक बारीक मनशांनी आयकून घेवचे. तेंचे आतां येवन फिल्डार येवन तेंच्यांनी पळोवचें न्ही कितें लुकसाण जाता ते. 4-4 म्हयने जर अशें आमकां लॉस जायत जाले आमी आतां हे मेहनत घेवन हे कवते आतां 4-5 वर्सां लागली आमकां मेहनत घेवपाक आनी रेडी जावपाक. आणखी 2 वर्सांनी आमकां उत्पन्न दिवपाक स्टार्ट जातलो लागलो न्हू. आतां आमकां लॉस जाता ते आमकां बेनिफीट कांयच मेळना. तितून करून आतां फुडें हत्ती असो हांगाच्यान असो मोपाता गेला ते सायडीन. आतां तूं आसलो थंय आतां ना म्हणल्यार 2 वरां तरी रोडार आसा तो. ते लोकांक वचूंक कामाक वयतल्यांक तांकां वचूंक मेळना आणि गांवांत काम करून वयतले तांकांय वचूंक मेळना अशी स्टेज आसा.
आणि फाल्यां आमचो संरक्षण मंत्री येवपाक आहा राजनाथ सिंग. माझी एक रिक्वेस्ट आहा, कोणी तुम्ही तुमच्या मिडिया थ्रू ताका एक रिक्वेस्ट करची, हंबल रिक्वेस्ट माझी करता ताका की हत्तीचो बेगीतल्या बेगीन तो बंदोबस्त करचो. नाजाल्यार तो 2-2, 4-4 महिने आमी मेहनत घेतले शेतकरी, लॉस हेतून कोण जाता, शेतकरीच मरता, बाकी कोणाचें कितें जायना. तेंचे जर केल्ले शेतकऱ्यांचे हे आता बाकीचे लोकप्रतिनिधी आहात ते कित्याक दिना, तेंचे लॉस जायना न्हू. जाता हे बारीक म्हणजे आमी शेतकरी म्हणून आमकां कळटा की शेती कितके जाता. तुम्ही आमकां 5,000चे आमच्या शेतातून आमकां 10,000 मेळटले, तर तुम्ही आमकां 20,000 दिवंक शकतात. पण आमी जे मेहनतीन आमकां करता न्हू आमचे खातीर खावपाक, ते आमकां ते मेळचे ना. तुमचे 20,000 आमकां नाका, आमची मेहनत आमकां जाय केल्ली, तेचे आमकां बेनिफिट्स मेळूंक जाय. हे आमकां उपकार कोणाचे आमकां गरज ना. आमकां शेतकऱ्यांक आमचो स्वताचो अभिमान आहा, आमी कोणाच्या हेचेर गरज ना आमकां हेंच्यांनी दिवपाक अशें. पण आमी रिक्वेस्ट करता सरकारान हेचेर एक्शन बेगीतल्या बेगीन हत्तींचो बंदोबस्त करचो. तुमकां खबर आहा आतां ओमकार हत्तीचे परतून म्हाका दिसता 11 म्हयने तिसरे फावट हत्ती परतून येयल्लो आसा. आनी लॉस तुमकां दिसता शशिकांत महालेन सांगले तेजे कवा ते आतां दोळ्या फुडें दिसता तुमकां. आनी तुमकां पयलीं धन्यवाद तुमकां मिडियाक दिता, कारण तुमी आमचे कितें आमचे प्रश्न कितें आहा ते मिडिया मार्फत पावतात. नाल्यार हांगा लोकप्रतिनिधी म्हणटात ते येवकूच तयार ना हांगा कोण, आनी आमची केअर घेवकूय तयार ना. आनी एक सांगची गजाल म्हणल्यार गेले फावटी 4 म्हयने पयलीं येयल्लो मोपा दाडाची म्हणटा ती दाड म्हणटात थंय लोकांचें लुकसाण जालें. श्याम सावंत म्हणून आनी तोरशे शेटये म्हणून थोड्यांक शेतकऱ्यांक तांकां कितें लॉस मेळोंक ना. ते सरकारान तेजें हें घेवन तांकां थोड्यांक कितें लॉस तेंचे जालें ते तांकां दिवचें. आनी आतां हत्ती येयला ताका बेगीतल्या बेगीन ताका व्हरचो. आनी हांव रिक्वेस्ट करता संरक्षण मंत्र्यान तूं भितर इंट्रस्ट घेवन हेचेर बेगीतल्या बेगीन कितें ते एक्शन घेवं करची आनी हाका बेगीन हांगा खंयच्यानूय शिफ्ट करचो. हांगा इतकेंच मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार. गेली कित्येक महिने गेल्या वर्सा ह्या वर्सा ज्या ओमकार हत्तीन पेडण्या मतदारसंघान पेडण्या त्या भागान बॉर्डरीच्या सगळ्या भागान उगवे मेरेन जो धुमाकूळ घातलेलो, आणि हो सगळो धुमाकूळ घालत आसतना तेणें शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण केल्लें. तेंची शेतां, तेंच्यो कवाथे, तेंचे केळीची बागा हे सगळे उद्ध्वस्त केल्ले. आणि ह्या अनुषंगान आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची चेअरमॅन जी आसा मॅडम दिव्या राणे, हेका आमी निवेदन दिल्लेलें पेडण्याच्यान की ह्या ओमकार हत्तीचो कायमचो बंदोबस्त करा. आयज जरी तो महाराष्ट्र हद्दीन गेला तरी येणाऱ्या काळात तो परतून येतलो आणि परतून शेतकऱ्यांचे लुकसाण करतले. पूण ताजेर अजून मेरेनय कांय कारवाई जावंक ना. आणि आयज आतां खबर कळटा की आतां एट प्रेझेंट तो मोपा गांवान आसा, मेन रस्त्याचेर आसा आनी हलना. सो मुख्यमंत्र्याक एक निवेदन करूंशें दिसता. फाल्यां आमचे देशाचे संरक्षण मंत्री येता हुतात्मा स्मारकाचे उक्तावण करच्या खातीर. तेज्या खातीर तूं व्हडलो बंदोबस्त करतलो, कडेकड बंदोबस्त करतलो. पूण ह्या शेतकऱ्यांच्या शेता खातीर केन्ना बंदोबस्त करतलो? ह्या शेतकऱ्यांच्या जमनी, शेतकऱ्यांची पिकां, शेतकऱ्यांच्यो केळीचे बागा, शेतकऱ्यांचे कवाथे, शेतकऱ्यांच्यो बाकीचे पोरसां बिरसां जी कितें आसा तेंच्यांनी कश्ट करून जे सगळे उत्पन्न केल्ले त्या सगळ्यांक प्रोटेक्शन केन्ना दितलो? तेंचो बंदोबस्त केन्ना करतलो? आणि ह्या हत्तीचो ओमकार हत्ती आसा पळय तेजो कायम बंदोबस्त केन्ना करतलो हे मुख्यमंत्र्यान सांगची गरज आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.